दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या भाव भयणीनो, एक राय आसुल्लो आनी तो राय मोगाच्यानो ताका एक ताका पॅशन आसुल्लें, ताका एक आशा ताची व्हडली एक कठीण आशा आसुल्ली ह्या गिदांक गरुडांक पोसची. एक बरी जातीचे ताणें इटलींतावन बरे एक जातीचे गीद हाडिल्ले ताणें हाडून 2 पिलां हाडलीं आनी ताका पेलिग्रिनी फाल्कन म्हणटात. पेलिग्रिनी फाल्कन म्हळ्यार बऱ्या जातीचे. ताका हाडून ट्रेनिंग करचें. ते मोळ बारयतात, अशें करतना उजव्याक गुंतात आनी अशें करतना दाव्याक गुंतात आनी अशें करतना वयर येतात आनी आपयल्यार येवन आतार बसता, हात असो धरता आतार बसता. तसलें बरें गिदांक ट्रेनिंग. गरुडांक ह्या इगल म्हणटा आमी ताका पेलिग्रिनी इगल म्हणून. ताका पेलिग्रिनी फाल्कन म्हणटात. भारी बुदोवन खंय ते भारी मोलाचे. ताणें एक चड ते गिदांक हाडलें आनी हाडून जाल्या उपरांत ताच्या रावळे रावन सगळ्यांक सोदलें कोण गे बरो ट्रेनर ह्या गिदांक ट्रेन करचो म्हणून. व्हडल्या एका मेस्त्रीक हाडलो आनी ह्या गिदांक ट्रेनिंग करूंक सांगलें. ट्रेनिंग दिलें ताका अभ्यास करूंक. ताणें कशें सायन करता तशें, कसो तो संकेत दाखयता तशें गिदांनी उबावचें म्हणून. आनी गीत तशेंच करताले मळबार, तशेंच करताले आनी सांगल्या ब्रीत करताले आनी उपरांत येवन आतार बसताले हाच्या. तशें एक गिदांक ह्या 2 पिलांक हाडलीं आनी ताका ट्रेनिंग दिलें. ट्रेनिंग दिल्या उपरांत शेपटी उबोवंक धाडलें. एक गीत गेलो आनी मळबाचेर गोलो गुलो कशें सांगता तशें गेलो. अशें हात दवरतना आतार येवन बसलो, परतून हात वस म्हणटानू गेलो तशें. आनी एक गीत हाच्या वस म्हणटानू गेलो आनी एका रुखाच्या फांट्यार बसलो. एकाच्या रुखाच्या फांट्यार बसलो आनी घट्ट रुखाचो फांटो ताणें धरून खणयलो. कितें केल्यार तो गीत हालना. एक दीस जालें, 2 दीस, कितें केल्यार तो वचना. खावंक घालता, खावंक दाखयतना आतार येवन बसता, खाता आनी रुखाच्या फांट्यार बसता. मळबार वचून तो सांगल्या बरी ट्रेनिंग केल्या बरी तो करूंक आयकना. कितें केल्यार म्हूण मागीर राया कडच्यान गेलो आनी सांगलें आनी एक गीत हांवें बरो ट्रेनिंग केलां, सांगल्या बरी करता वयर आनी वो गीत वचून रुखाच्या फांट्यार बसता, कितें म्हूण कळना म्हूण. तर कोण हाका पर्यार म्हणून ताणें सगळ्यांकी जादू मंत्राचें आनी परत सांगलें कितें म्हणी वायट आसा गे म्हणून. मंत्रावादींक हाडलें, जादूगारांक हाडलें, बल्में पळयताल्यांक हाडलें, सगळ्यांक हाडलें आनी विचारलें तांचे कडेन वो गीत कित्याक अशें करता, फांट्यार वचून बसता, कित्याक फांटो सोडिना, कित्याक गी म्हणून. ताणें पुरा पळयलें, तांचे वरवीं कोणा वरवीं जावना. ताणें पुजा मंत्रां पुरा करून ते चलवालें. ताच्या मागीर विचारलें ताणें कोणी म्हणी हाका गिदाक उपचार बरी करता गे म्हणून. मागीर जाणारी मनीस म्हणाले हांव तुज्या जादू मंत्र कांय ना, कोणाक म्हणे एका बऱ्या ट्रेनरा कडेन जे म्हण आनी एकल्या कोणी म्हूण. मागीर एकलो सांगलो ल्हान ल्हान तो पारवे पोसता, ल्हान ल्हान पुरा खीरांक आनी पुरा बरें शिकता. ताच्या घरा मस्त खीर आहात. एक रयत आसा दुबळो हळडेंत आहा तो. एक ताचे 4-5 खीर आहात. ताणें कशें ट्रेनिंग दिलां. ते बरें खीर उलयतात आनी बरें करतात खीर. देखून ताणें सांगलें त्या रयताक हाडया आहा म्हणून. आनी ताका रयताक गेले आनी त्या रयताक आपोवन हाडलें. रयत आयलो येवन रयताचेर फळ. रयतान एकाच दिसान तो किराक त्या गरुडाक, त्या फिलग्रिनी फाल्कनाक गरुडाक, त्या गिदाक उपचार बरी केले. एकाच दिसान तो उबा नासलो. गीद आतां उबोवंक सुरू जालो. सगळ्यांक बारीक खुशी जाली आनी राय आयलो पळयलो दोनी खीर मळबार उपतात. इशीन करता म्हळ्यार तिशीन येतात, इशीन दाखयतना इशीन येतात, वयर येता म्हळ्यार वयर येतात आनी डायव कर गुंतात बरें करून गुंतात. अशें केल्यार बरें करून गुंतात. हें सगळें सांगल्यार बरी करता. भारी बरें ट्रेनींग. वो कापयलें रयताक कापोवन ताका शॉल घालो, भांगराची मुदी दिली आनी ताका इतले पयशे दुडू दिलो आनी सारलें कहलें अजाप केलें तुवें, कहलें अजाप केलें. एक त्या उबानांतल्या गरुडाक घट्ट फांटो धरून फांट्यार बसोन आसलेल्या गिदाक, हालानांतल्या गिदाक तुवें उपचार बरी उपचार बरी केलें आनी कहलें केलें तुवें म्हूण. राया हांवें कांय व्हडलें अजाप करूं ना. हांवें म्हजो कोयतो काणयलो आनी ताणें बसो फांटो कातरलो म्हूण. ताणें बसोन आसलो फांटो कातरलो. आतां ताका बसोवंक तो फांटो ना. देखून तो उबोवंक सुरू जालो. हें एकटी उपता तेन्ना येवन बसोवंक फांटो ना ताका. मोगाच्या न्हू ह्या क्रेजमांत तुवें आनी हांवें एक फांटो कातरूंक वो क्रेजमाचो खाल उलो दिता. कोलो फांटो कातरताय तूं. एक फांटो आमी जाता इतल्यानी काडिचे मोगाच्या न्हू. एक फांटो आमी काडिचे आमचें नेगेटीव एटिट्यूड. कलें बरें करता नेगेटीव एटिट्यूड. म्हाका हें जायना म्हणून, ताका तें जायना, बरें जायना म्हूण. करूंक बरें करूंक येतना हें म्हाका जायना, तातूंत खालें आसा, हें हांवें करचें गी म्हणून. वय तातूंत हें म्हाका जाता गी, हांव सक्सेसफूल जाता. नेगेटीव एटिट्यूड.
म्हाका जाता म्हणून मुखारेचें हे नेगेटीव एटीट्यूड म्हाका मागणें करूंक जाता ना मागणें करूंक जायना हळें म्हाका मागणें करूंक जाता गे म्हळ्यार नेगेटीव एटीट्यूड हें खरेंच म्हणटा आमी काडीचें नेगेटीव एटीट्यूड दुसरें काय म्हळ्यार निग्लेक्ट करचें आमी करूंक जाय आसलें तें निग्लेक्ट करचें हय आमी चिन्न आनी शब्दांनी करण्यांनी आमी चिन्न आनी शब्दांनी करण्यांनी आनी करूंक आशिल्लें करूं आमी सोडुल्लें बरें जें करचें जाल्लें आनी करिनातलें तशें म्हणून आमी निग्लेक्ट करता कितें करूंक आसा पळय मोगाचें न्हू तें आमी निग्लेक्ट करता बिलकूल आमी आमच्या जिणेंत आमी निग्लेक्ट करूं नजो गुमान करिनासतना रावचें हर एक गुमान करीचें ताका तें करूंक आसलें काम हर एक आमी करीचें खंय आमी बरें करूंक आसा खंय आमकां संदर्भ मेळटा बरें करूंक तें गुमान दिचें ताका निग्लेक्ट करूं नजो आमी गुमान दिचें आनी तें करूंक प्रयत्न करचें मागीर कितें म्हळ्यार तुजें काम हांवें करचें जाल्लें काम हांवें करचें म्हजें काम म्हजी जबाबदारी हांवें करचें तो हांवें करचें जाल्लें काम कितें आसा आपणें करूंक जाल्लें तें हांवें हें खरेंच म्हणटा हांव करतां बरें करनी बरें म्हजें काम बरी करनी हांवें कितें करूंक कोणाक एक उत्तेजन दिवंक आनी कोणाक हांवें एक आदार दिवंक कोणाक हांवें एक मुखार वचून वाट दाखोवंक जाता कोणाक एक इल्लीशें ल्हान कुमो करूंक जाता एक खली सेरिगी वळोगी म्हजे न्ही तांकी भितर जाता म्हजे न्ही जावचें जाल्यार मात जायनातलें ना हें आमी केदाळाक गुमान दिनासतना रावणाचें म्हज्या बुजांचेर जबाबदारी हांव घेना म्हणचें हांव पळय तें म्हज्या बुजांचेर हांव जबाबदारी घेना म्हणून देखून म्हज्या बुजांचेर हांवें जबाबदारी काडूंक म्हज्या बुजांचेर काडूंची जबाबदारी हांवें काडचें तुजें काम हांवें कितें करचें जाल्लें काम म्हज्या बुजांचेर जबाबदारी हांवें काडचें हांवें करचें जाल्लीं कामां हांवें करचें म्हज्या बुजांचेर रेस्पॉन्सिबिलिटी हांवें काडचें म्हज्या बुजांचेर दुसरें काय म्हळ्यार निर्धारा विशीं हांव थोडे फावटी निर्धारच काडयना देखून निर्धार काडयचे आमी विंचोणी करूंक आसा चॉयस करूंक आसा विंचोणी करूंक निर्धार काडूंक आसा देखून मोगाच्यान हांव एक निर्धार काडचें हांवें देखून हांव सूख करतां गी देखून हांव विंचून काडिना बरें काम म्हणल्यार हांव हेचें गी तें हांव कांय सूख करतां गी म्हाका जाता गी विंचोणी सोमांक गी ना गी म्हणून देखून खंय पळय आमकां एक अवकाश मेळटा बरें करूंक हें बरें जावं अवकाश मेळटा तें विंचोणी करता विंचोणी करचें बरें करूंक विंचोणी करचें देखून हें निर्धार काडूचें मागीर आनी एक कालें म्हळ्यार वो एक फावटो आमी खातीर जें कालें म्हळ्यार सेल्फ डावट म्हजेर हांवें दुबाव करचो म्हजोच हांवें दुबाव करचो बरें करूंक म्हजेर न्ही जाता गी ना कोण ना बरें करूंक म्हणून वो फावटो आमी खातर म्हणून काडचें म्हज्या जिणेंतलो आनी एक कालें म्हळ्यार चिंता वरी करचें वरी करून चिंतून बसचें ताका कितें जाता कोण ना काय दिता कोण ना फाल्यांचें कितें कोण ना फ्युचर कितें कोण ना म्हणून चिंता करची ताका हुशार ना जाता कोण ना ताका पळोवंक कोणाका पिडा येता कोण चिंता वरी करचें वो फावटो खातर म्हणून काडचें आनी एक आमी मोगाच्यान काडचें जाल्लें म्हळ्यार पेसिमिजम म्हणटा पेसिमिजम म्हळ्यार पाड जाता कोण ना म्हूण कलें करतना पाड जाता कोण ना म्हणून काजाराचें फंक्शन आतां केलें खंय पाड जाता कोण ना म्हणून पेसिमिजम केदाळ बरें जाता म्हूण चिंता बदलाक पाड जाता कोण ना म्हणली एक म्हजे थंय केदाळ एक पाड जाता कोण ना म्हणलें एक चिंताप देखून तें पाड जाता म्हणून कोण ना म्हणलें चिंताप आपलें तें आमी तें पेसिमिजम म्हणटा हांव बरें जाता म्हणून तें म्हाका करूंक कश्ट कोण ना म्हणून कंथार म्हणूंक अवकाश मेळटा ना हांव कांय कश्ट कोण ना तें म्हाका जायना कोण ना म्हणून एक सुदारसूंक मांयक या वडिलांक पिडेस्तात तांकां पळोवन म्हाका जाता गिनांग कोण ना कश्ट कोण ना म्हणून एक म्हाका जाता देव बळ दिता मुखार या कोणी कुमो करतली म्हणलें तें केल्यार भारी बरें देखून मोगाच्यान आनी एक जालें आमचो फाटोकातर जें म्हळ्यार पेसिमिजमाचो फाटोकातरलो उपरांत ताच्या सांगात ताणें एक काम म्हळ्यार कंप्लेनींग करचें कंप्लेनींग म्हळ्यार दुरसोनचें हें सारकें ना तें सारकें ना म्हणून दुरसोनचें हांव तें करतें पूण हें सारकें ना हें करतें तें सारकें ना म्हणून सारकें ना दुरसोनचें म्हणजे इतल्याक तर दुरसोणें देखून इतलीं दुरसोनचें आनी पुरा मोगाच्यान हें इतलें आमच्या पांठे खातीर आमी प्रयत्न करचे जेजू सांगता माथेवच्या वांजेलांत अध्याय 6 श्लोक 6 आयचो सिंधीच्या बुधवारा दीस आमकां देवाचे उतार सांगता माथेवच्या वांजेला अध्याय 6 तुज्या कुडाक वचो मागणें करूंक बागील घाल आनी तुजें दार दांप दार तुज्या कुडाक वचो दार दांप आनी गुपित्त माग देव गुपित्त आसचो देव तुका पळयता तो सगळें पळोवचो देव तुजें गुपित्त मागणें आयकता तुज्या काळजाचें दार उक्तें कर म्हणून मोगाच्यान आमी कितें करचें म्हळ्यार कुडाचें दार दांपिचें काळजाचें दार उक्तें करचें म्हणजे जेजू सांगता काळजाचें दार
आमी खान करता काळजाचें दार जमता आनी कुडाचें दार उक्तें दवरता सगळ्यांक पळोवंक. देव काळजा भितर आसा, ते काळजाचें दार उक्तें करता आनी देव भितर आसा. तो मागण्या पुरा पळयता म्हजें. देखून आमी काळजाचें दार उक्तें करचें, रुमाचें दार कुडाचें दार दांपिचें. सडावत आमी कितें करता म्हळ्यार कुडाचें दार जणेलां उक्तें करता, येरां आयकून दी, येरांक पळोवंक. पूण देवाचें दार काळजाचें दार उक्तें करना तें दामता आमी. देखून जेजू म्हणटा तुमी तुमच्या कुडाक वसा, दार दांपा आनी गुपित्त मागा. गुपित आसूं देव गुपित्त तेरान पळोवचो देव तुका गुपित्तार आनी इनाम ताका दिता म्हणून. नीज मागणें जाता तुज्या काळजाच्या भितरल्या कुडांत मोगाच्या न्हू. म्हजें नीज मागणें जाता म्हज्या काळजाच्या कुडांत. तुमचें नीज मागणें जाता तुज्या काळजाच्या भितरल्या कुडांत. तें भितरलें कूड, काळजा भितरलें कूड गरजेचें. तें कूड, तें रूम, काळजा भितरलें इन्नर रूम म्हणटा आमी. काळजा भितरलें कुडांत आमी मागणें म्हणचें. देखून देवाक भेटता काळजाच्या भितरल्या गुंडायेच्या कुडांत. गुंडायन काळजाच्या भितर गुंडायंत गेल्यार ताच्या भितर एक कूड आसा, त्या कुडांत जेजू आसा. थंय जेजू आमचो आसा. काळजाचो राय थंय आसा, राखो रावला ताच्या रावल्या. सांगते सांगता आत्मा म्हळ्यार कितें गे म्हूण सांगता. आत्मा म्हळ्यार रावळेर म्हणटा. कोणाचे रावळेर? देवान वस्ती करचे रावळेर म्हणटा ती. त्या 7 मॅन्शन्स ऑफ स्पिरिच्युअल लायफ म्हणून ती बरयता. 7 मॅन्शन्स म्हळ्यार अत्मीक जिणेक 7 माळयांचें घर म्हणटा ती. 7 माळये अत्मीक जिणे 7 माळयांचें. 7व्या माळयेर जेजू आनी तूं मेळटाय. पयली माळे, दुसरी माळे तशें वयर सोडून वचचें तुवें. 7व्या माळे पावतना जेजू मेळटा म्हूण सांगता ती. देखून देवाक आमी भेटता काळजाच्या भितरल्या गुंडायेच्या सालांत. गुंडायेच्या खांदो गुंड सालांत तूं मेळटाय म्हणून. देखून ती सांगता ओत्मो जावन आसा देवान वस्ती करचे रावळेर. ह्या रावळेराच्या भितरल्या सालांत देवाक भेटोवंक आमी वसा जाय म्हूण ती सांगता. आनी हेंत जेजू आज सांगता माथेवाच्या वंजालान 6 अध्याय 6 श्लोक म्हणटा तुज्या कुडाक वच, दार घाल कुडाचें आनी काळजाचें दार उक्तें कर, गुपित्त माग तूं. देव आयकता आनी तुका रिवॉर्ड दिता, तुका इनाम दिता म्हणून. देखून तातूंत देवाची सोबाय पळोवंक तुका मेळटा. काळजाच्या गुंडायच्या भितर, तुज्या काळजाच्या भितर आमी थंय देवाक मेळूंक थंय येता. ह्या पुण्यक्षेत्र जावन त्या पुण्यक्षेत्र जावन देव जेजू म्हणटा आज तुका देवाक मेळोवंक तुज्या काळजा भितर वच. तुज्या काळजा भितर देव, तुज्या काळजान पळय. बस वगेत बस, वरेंगड एकलोत बस, ध्यान कर आनी तुज्या काळजांत आसो देव तुवें मागिल्लें तुका दिता म्हणून. देखून मोगाच्या न्हू देवाची सोबाय आमी पळयची म्हणून ह्या करेजमांत आमकां उलो दिता. ताची सोबाय, देवाची सोबाय आमकां पळोवंक मेळटा खंय? ताच्या रावळेरांत. राय पळोवंक मेळटा रावळेरांत. देव जेजू काळजाचो राय देखून ताका आमी भायल्या व्हडल्या खाटवाणांनी बागार देव जेजू आमकां पळोवंक मेळटा आमच्या काळजाच्या गुंडेच्या रावळेरांत. खाळी जावन आसा ताचे रावळेर. देव पयस भायर खंयगे कडेन तो मेळटा म्हूण आमी चिंता भायर खंयगे. पूण देव म्हणटा ताच्याच उतरान सांगता तुज्या काळजाचो राय हांव, तुज्या काळजान तुका मेळटा म्हणून. देखून तो इंटिमेट लागीं इंटिमेट लागीं आसा तो म्हज्या. इंटिमेट तो म्हज्या लागीं आसा, म्हज्या लागींच आसा तो. हें करेजमांत एक करेजम जावन आसा मोगाच्यान एक पयन. ह्या करेजमांत एक पयन करचें भितरल्या कुशीन. भायर न्ही, भायर कार काडून खंय घेवचें पुण्यक्षेत्राचें न्ही, ह्या खंय एक दोंगराच्या पुण्यक्षेत्राक आनी खंय घेवचें न्ही. खरेंच एक पयन तुज्या काळजा भितर करचें तुवें. तुज्या काळजा भितर वचचें. भितरल्या देव त्या काळजा भितरल्या रावळेरांत आसा, ताच्या भितरल्या कुडांत आसा. तुवें देवून त्या काळजा भितरल्या ह्या करेजमांत 2021च्या करेजमांत 2021च्या करेजमांत तुवें एक पयन करचें. तुज्या काळजा भितरेचें पयन भितरल्या कुशीन तुवेंचें देवाक सोदून काडचें. देवाक सोदून काडचें, सोदना करचें. निरंतरी सोदना करचें. निरंतरी ताका सोदना करन ताका भितर आमी काळजा भितर आमी सोदून काडचें. आसिसीच्या सान फ्रांसिसान निरंतरी सोदना केली देवाक जेजूक ताच्या म्हज्या सोमयान तूं खंय आसा हांवें सोदना केली. आनी म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा म्हणालो. ताच्या काळजा भितर तो मेळटा आसतना म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा म्हणालो. सान तेरेजान कर्कोळसा साल लॉरेसान खायलीचेर बसतना ताच्या काळजा भितर तो गेलो. आनी काळजाच्या रावळेरान ताच्या जेजूक ताणें पळयताना म्हजी एक कूस बदली आनी कूस परती हा म्हणून ताका धैर्य, बळ, त्राण सगळें ताका मेळ्ळें काळजा भितर. देखून ह्या करेजमांत आमी आमच्या काळजा भितरल्या कुशीन देवाक सोदून काळजा भितरल्या कुशीन या भायर सड्ड सोदचें नाका. काळजा भितर आमच्या सोदया मागण्यांत देवाक कितें जाय
ह्या करेजमांत तूं आमचे तावन कितें आशेता. आतां आमी करेजमा आसता सुरू केलां, देवाक कितें जाय ह्या करेजमांत म्हणल्यार सवाल खरी एका दिसा ह्या करेजमांत आमी सारचे. ह्या प्राजत काळार म्हाका देव म्हजे तावन कितें आशेता, देवाक म्हजे तावन कितें जाय, म्हणजे कितें जाय म्हणून विचारता. देखून आमी उतळ संगती करूंक बसता. आमी उतळ संगती सुपरफिशियल थिंग्स म्हणटा आमी. सुपरफिशियल उतळ संगती करूंक इजी सलीसाय कस्तांत इजी आमकां करूंक उतळ संगती करूंक. सुपरफिशियल खाती वयर खाती भायर म्हणटा म्हळ्यार आमी ते उतळ संगती करूंक भारी सलीस. पूण मोगाचें खाण पिवण सोडचें भारी सलीस. मोगाचें म्हजें फेवरेट फूड सोडूंक चॉकलेटां भुरग्यांक सोड म्हळ्यार भुरगीं सोडटीत. फेवरेट खाण सोडूं. आतां मोबायल 3:30 मोबायल पळयना मात सुलाब वचून इलेक्शन करता जाल्यार वण्णी आमकां सुलाब जाता. एक्स्ट्रा करनी एक बरी करनी कर, एक पिडेस्तां भेट दी म्हणून सांगलें जाल्यार ती सुलाब आमकां करूंक आमी करता ती सलिसायन करता. एक स्पिरिच्युअल रिडींग म्हणटा आमी, अत्मीक वाचप वांजेलाचें सांतांचे बूक वाच म्हळ्यार आमी इजी आमकां करूं, इजिली वाचता. ओली एक्सरसायज म्हणटा हांव अत्मीक अभ्यास करूंक, तेर्स करचे, नोवेनां करचीं, कंथारां म्हणचीं, हें सुलाब करेजमांत हें म्हणूंक आमकां सुलाब. पूण मोगाच्या न्हू सुपरफिशियल प्राजत काळांत देव आशेता आमी कितें करचें म्हळ्यार मागा जाय म्हणून. हें युजफूल. आतां तेर्स म्हणचो युजफूल, कंथारां म्हणच्यो युजफूल, हेरां कुमो करच्यो युजफूल. सगळें आमकां बऱ्यांत सगळें बरें. तेर्स करचो भोव बरो आनी अत्मीक रिडींग करची, स्पिरिच्युअल एक्सरसायज करची भोव बरें. उपास करचोय भोव बरें आनी प्राजत करचें भोव बरें, दान धर्म करचें बरें मागणें. पूण देव म्हणटा मागणें करचें म्हणून. मागणें करचें आमी मागणें. तर मागणें म्हळ्यार तुजे थंय जिवच्या देवाक तुवें भेटचें. मागणें म्हळ्यार खाली तेर्स म्हणचो आनी खाली देवाचें उतर ध्यान करचें, खाली बऱ्यो करण्यो करच्यो तितलें मात्र न्ही. मागणें म्हळ्यार देवा लागीं संबंद, रिलेशनशीप विथ गॉड हें गुंडायचें. देखून तेच करचें म्हाका देवाचो संबंदाक व्हरता जाल्यार तो तेर्स फळादीक तेर्स. बरी तोंड आलोवचो तेर्स, देवाचो संबंद तो म्हजो वाडना जाल्यार, देवाचो संबंद नासतना देवाचें उतार वाचचें, एक अत्मीक अभ्यास करचो, एक अत्मीक बूक वाचचो, त्या देवा लागीं म्हाका हाडिना जाल्यार तें उतळ जाता, सुपरफिशियल जाता. देखून मागणें म्हळ्यार तुजें थंय जिवच्या देवाक तुवें भेटचें, ताचे लागीं भेटचें, ताच्यान तुजी भेट जायचें, ताच्यान तुजें मिलान जायचें. देवा लागीं मेळाचें आमी, ताचें मिलान म्हज्या जिणेंत हांवें जायचें. देखून मागणें म्हळ्यार तें मिलान, म्हज्यान ताचें मिलान, ताका हांवें भेटचें. देखून मागणें तें एक मोगाची करणी. मोगाचें न्हू, मागणें एक मोगाची करणी. तुजे आनी देवा मदें जावची एक करणी ती. तुज्या मदें आनी देवा मदें जावची करणी, एक करणी ती आनी एक्शन. देखून आमी देवा लागीं एक जावची करणी ती. आमकां मागणें देवा लागीं एक जावच्या बरी करचें. हांवें आनी म्हज्या सोम्या लागीं, हांवें सोम्यांनी एक जावच्या बरी करचें म्हजें, तें फळादीक मागणें. तें जें देव ह्या करेजमांत आमचे तावन आशेता. देव म्हजे तावन कितें आशेता? मागणें आशेता. आनी मागणें देवा लागीं संबंद घट करचें, देवा लागीं संबंद आसा करचें, देवा लागीं एक जावचें. तें मागणें ह्या प्राजत काळार देव करेजमांत म्हजे तावन तुजे तावन आशेता. आमी मागण्यांत ताका चिंता मात्र न्ही, ताचें चिंतून बसता देव बरो म्हूण चिंतून बसता मात्र न्ही, ताचें मुखामळ देखता. ताचें मुखामळ तो कसलो देव, ताची कली सोबाय, ताचे कलेश गुणांची सोबाय ताचें तें परजळटा. तें मुखामळ आमी ध्यान करता, तें देखता. तुज्या मागण्याची रीत प्रॅक्टीस कसलें, तुज्या मागण्याचें प्रॅक्टीस केलें, मागणें केले तरेचें मागणें करना जाय, केलें प्रॅक्टीस करना जाय. तूं तुजी मागण्याची रीत कसली आज हांवें आनी तुवें नियाळीचें, हें सवाल करचें नियाळीचें. तुजें मागणें खरेजमांत कितें कसलें येदो केलें प्रॅक्टीस करनाय, केली पुरा मागणी करनाय, एक घडीभर नियाळीचें. ही मागण्याची रीत म्हाका देवा लागीं संबंद घट करता गी, बळादी करता गी. हांव मागण्यांत वाडोवन येता गी, म्हजें तें ग्रोथ आसा गी, हांव मागण्यांत वाडोवन आयलां गी म्हणून एक घडीभर आज हांवें ह्या करेजमांत 40 दीस हांवें ध्यान करचें. देखून तुज्या मागण्याची रीत आमी आज ध्यान केल्या उपरांत
तुका मागणें करूंक वडता जाल्यार, म्हाका मागणें करूंक वडता जाल्यार, आमकां मागणें वडता जाल्यार तें चड करूंक बद्द जायचें आमी. तें म्हाका मागणें आनीक गुंडायक, देवाच्या गुंडायक देवोंक म्हाका वडता जाल्यार ताका हांवें बद्द जायचें, ताका वेळ दिजें, ताका वेळ दिजें म्हजो, ताका म्हजी सकत दिजें, म्हाका बद्द जायचें, तांचो हांवें देवोंक प्रयत्न करचें. देखून मागण्यांत देवाक सोदूंक वेळ दे पळयचें. मागण्यांत देवाक सोदूंक, म्हजो देव खंय मेळटा गी म्हूण सोदूंक ताका हांवें सोदिचें. मागण्यांत तुका तो कितलें गूंड व्हरता तें कळना. म्हाका मागण्यांत देव कितलें गूंड व्हरता तें म्हाका कळना. नीज मागणें बोरींग न्ही मोगाचें न्हू. मागणें बोर म्हणल्यार बोर जायना. भुरगीं बोर म्हणटा ना, हांवें सांगचें तांकां. देखून मागणें म्हणलें बोर ना, मागणें नीज गुंडायक आमकां व्हरता तें. देखून आमी सोदून काडचें मिस्तेर देवाचो तो महिमेवंत मिस्तेर, देवाचो मिस्तेर आमी सोदून काडचें, तो महिमेवंत मिस्तेर. देव म्हणलो मिस्तेर आमकां अर्थ जायना. तो मागण्यांत इल्लोत समजोवंक प्रयत्न करचें. मागण्यांत त्या देवाचो मिस्तेर, महिमेचो मिस्तेर आमी जाणा जायचें आनी त्या महिमेंत आमी बराचें. मोगाचें न्हू. आमी थोडे पटी आमचे कडेन पयशे आहात, आतां बँकांत गेल्यार वाडना, खंय इनवेस्ट करया म्हणून शहरांत घालूंक आनी आमी भियेता आनी खंय इनवेस्ट करूंक, पयशे खंय घालूंक, आणा उडिके म्हणटा इनवेस्ट करूंक आमी भियेता. थोडे जाग्यांत घालूंक हांगा येतात, हे जागो खाणेत की म्हणून. आनी परा इतलीं वर्सां फॉरेन काम करन आतां 65च्या वर्सांत ताणें केल्ले पयशे एक व्हडल्यान तोट काणयता म्हणून खंय राणा मोल्यांत उदकाच्या दरी लागीं तोट काणयला मोगाच्यान काणूंक बैसरला. आनी थंय ताका ताणें आनी ताचे भुरगे आसचे, ताचे भुरगे शिकोवन एकलो गल्फांत एकलो ऑस्ट्रेलिया. मागीर हें करचें कोणें मोगाच्यान. ताका तो करनालो ऑफिसांत काम, हांगा तोट काणून इनवेस्ट करता म्हणून तोट काणून ताका पळोवंक जायना जाल्यार फाल्यां माडी मोरात जाल्यार ताका मुळाक घालूंक आनी परत चलोवंक काका ताचें कांय ताच्या विशयांत नॉलेज ना, एक्सपिरियन्स ना. देखून कर्स जाता ताका. देखून आमी खंय इनवेस्ट करचें म्हूण आमी सोदता. आमचो टायम, आमची सकत खंय इनवेस्ट करता म्हणून आमी पळयचें. आमचो टायम सगळो म्हजो टायम हांव खंय इनवेस्ट करना, काल्याक घालता आसा म्हजी सकत हांवें काल्याक विनियोग करता आसा खंय घालना सांगी म्हणून एक पटीन पळयचें. म्हज्या मतींत चिंतनांनी कोण आज रावला, सगळो दीस कोणें घेतल्या कोणें म्हजी मौत दरखणयल्या गी पळयचें. म्हजी मौत दरखणयता. थोडे टीं काम करचें, प्रमोशन मेळचें, सांबाळ मेळचें दरखणयता. थोडे आस्त बोदीक करचें म्हणलें दरखणयता. पयलें पयशे दुडू आनी पुरा हांवें खंय इनवेस्ट करचें गी म्हूण दरखणयता. म्हज्या मतीक आज कोणें दरखणयलां गी म्हूण पळयचें. आमची जबाबदारी, आमचो संबंद, आमची सोदनां पैकी वर्तें जावन आसा. वर्तें आमची जबाबदारी, देवाक वेळ दिवची जबाबदारी ती आमची आसाचे. आमचो संबंदा पैकी कोणा लागीं संवसाराचो संबंद, ऑफिसा मदें कामाचो संबंद, ऑफिसान संबंद, घरा संबंद, हर एक संबंदाच्या की 1000 वांट्यान व्हरतो संबंद आमी देवाक सोदचो अतिश्रेश्ठ संबंद. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत कितेंय आमी आमचो संबंद दवरलो जाल्यार, खंयचीय सोदनां केलीं जाल्यार आनी कितेंय आमी आपणयलें जाल्यार मोगाचें न्हू, तें थोड्या तेंपाक मात एक दीस येतलो सगळीं आमकां सोडून वचोंक आसा. पूण देवाक सोदुल्लें, देवाक जाणा जाल्लें, देवाक दिल्लो वेळ खंय आमचे तावन वचना. कित्याक म्हळ्यार तो सस्नाक हांव देवा लागीं सस्नाक जियेता. तो मागणें आसो. देखून आमची जबाबदारी मागणें करची जबाबदारी, आमचो संबंद देवा लागीं घट करची जबाबदारी ती आमी खाणेचें. आमची सोदनां म्हजो देवा खातीर, म्हजो देव म्हाका म्हज्या काळजा भितर सोदून काडची, ताका सोदचें, ती सोदनां हांवें करचें. देखून सोदचें म्हळ्यार एक कठीण आशा कितें गळसूंक आशा. एक तोट जायचें जाल्यार कितलें सोदता आमी. एक बरी सैरीक जायचें जाल्यार कठीण आशा एका बऱ्या चरख्याक म्हज्या दुयेक पाव जायचें म्हणून, नातल्यार म्हज्या चरख्याक बरें चेडूं मेळाचें म्हणून, नातल्यार बरो चरको म्हज्या दुयेक मेळाचें म्हणून, म्हाका जावय मेळचें म्हणून कितलें सोदता म्हळ्यार सोदना म्हळ्यार कठीण आशा दवर न्हू गळसूंक, एक चिंतिल्ले विशय गळसूंक. हांवें द्वितीय नियमांत 4 अध्याय 21 आनी 1 श्लोक मुसोर 21 आनी 1 श्लोक सांगता उदकाची. मग ते सांगता देवाक आमी सोदनां करचें गी म्हणून. कशी सोदनां करचें गी म्हणून आमकां सांगता देवाचे उतार. मोगाचें न्हू. उदकाची जर तर मेळ्ळी जाल्यार आमकां खंय जागो खणयलो 5 एकरे उदकाची जर आसा आमी सांगलें, एक बोरवेल खणटाना 7 इंचां उदक वयर उसाळलें म्हणून बोरवेलांत पुरो उदकान भिजोवन येता परत बोरवेल कडची लॉरी आनी पुरो आमच्या उदक अशंत उसाळटा 6 इंचां 7 इंचां उदक. तक्षण आमी काय करता, उदकाची कठीण जर आहा म्हणून तुका एक 200 बिटांचेर तितलें उदक मेळ्ळ्या तुका लोगेत रावताय घेवन
तूं खोरें पिकासांनी पुरा काणून हांगा तोट लावंक वाल लावंक मिरी लावंक माडी लावंक गादे करूंक खंयच्या सुवातेर कालें कितें गे म्हणून त्या 7 एकऱ्या 500 एकरे जागो 7 एकरे जागो जाल्यार 7 एकऱ्यान ती तूं प्लॅन करताय वगेत्त बसनाय देव जावन आसा त्या भांगराच्या वरती उदकाची जत ती ताका सोदना आमी करचें ताचे संगी टायम दिवचे ताका लागशिल्ल्यान जाणां जायचें देवाक सोदचें ताका कशें देवाक सोदचें ताच्या लागशिल्ल्यान जाणां जावचें ताच्या सगळी टायम दिजय आनी वाडावळेक आमी वत्तू दिजे अडकळी आसल्यार मोगाच्या न्हू अडकळी आसल्यार त्यो आमी काण काडिजे काण त्यो अडकळी काडी जाय आनी ती एक देवाक सोदची बूक चड जाता आनी सांगतात सांत फ्रांसीस सांत आंतोनी सांगतलो आनी ताका सोदल्या बरी तूं म्हज्या आत्म्यांतली बूक चड जाता म्हणून ताण येता तुका म्हणून किर्तन 6 आनी 1 सांगता देवा तुका म्हजो आत्मो ताण येता म्हणून ताच्या लागीं हें नासल्यार आमी कितें व्हडलें बोदीक श्रेश्ठ बोदीक आमी वगडायल्या बरी ताच्या लागीं हें नासल्यार व्हडलें बोदीक आमी वगडायल्या बरी ताका सोदून आशिल्ले सांगतात सांत भक्त ताका सोदून आशिल्ले सांगतात ताका मेळचें आंबळें तें ताका सोदचें आंबळें तें ग्रेटेस्ट इनाम म्हणून ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड व्हडलें इनाम तें ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड आमकां मेळ्ळ्या बरी म्हणून देखून ते रिवॉर्ड ह्या 40 दिसांनी मोगाच्या न्हू 40 दिसांनी ह्या प्राजीत काळार 40 दिसांनी आमी देवाक सोदया जेजूक सोदया ताका मेळया तें आमचें ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड तें ग्रेटेस्ट बोदीक आमकां तें ताका तें आमी सोदून काडया आनी ताचे ते आमी संतोश पावया मोगाच्या न्हू एकलो विसारतालो ताका बगचें म्हज्या दनया लागीं विसारचें हांव इतलें काम करता इतल्या वर्सां जावन म्हजो सांबाळ सडयनात तेंत आसा पूण ह्या वर्सा हांव विसारचें म्हणून बायले कडेन सांगता आले बा हांवें तूं म्हाका विसारया म्हूण जाता सांबाळ सडय म्हूण सांगया म्हूण जाता पूण थंय येताना म्हाका आज नाका म्हूण सांगता देखून बायल ताका धैर्य दिता आज तुवें विसारचेंत तुवें म्हणून आज विसार तूं जाल्ल्यान जाता फेस कर म्हणून तुका ना म्हाका मेळना जाल्यार तुका थोंड ताका कशें म्हणटा दोळ्यान तुका दुकां येता तो सांगना बायलेक पूण बायल म्हणटा ना तूं वसा जेत्ता आज ऑफिसाक गेलोय न्ही ताच्या बॉसाच्या रुमाक वसाचें आनी तुजो सांबाळ सडय म्हूण विसार म्हूण सांगता जायत म्हूण सांगता तो येता आनी तो 5-6 वरां जाताना बॉसाच्या रुमाक येता आनी वचून बॉसाड सांगता बॉस इतलीं वर्सां काम करता म्हाका तोच सांबाळ आनी सगळीं म्हाका जें काम एप्रिशिएट करतात हांव इतल्या 5 मिनटां पयलें येता आनी 2 वरां एक्स्ट्रा बसून म्हजें काम करून येता आनी सगळीं म्हजें काम सगळ्यान केल्या चड काम करतात म्हणून सांगतात पूण म्हजो म्हाका आतां कॉर्डिनेटर केला ताचे उपरांत टीम लीड केला म्हाका टीम लीड जावन हांवें सगळ्यांक सांबाळून व्हरता पूण म्हजो सांबाळ तोच सुरू जाता जॉयन जाताना तो सांबाळ सोडोना म्हणटा जाय तुजो सांबाळ हांव सडयता म्हणटा आनी मस्त सांबाळ सडयता ताका संतोशान घरा येताना सांजेची 8 वरां जातात आनी बायलेन सगळीं मेजार करून सगळीं उदवरल्यात ताका संतोश दिवच्या खातीर बरें एक जेवण केलां तिणें आनी सुंगटां घालून बिरयानी केल्या कुब्या मुटलींग केल्यात पोत्राडे केल्यात ताका 2-3 नमण्याच्यो गालम्याच्यो चटणी आनी वरतालांच्यो चटणी पुरो करून चटण्यो दवरल्यात आनी बरो पुलाव केला इडल्यो केल्यात ता फाणपाळ्यांनी आनी जिरें मिरें घाल्लें जिरें कुंगडा मास आनी रेडी दवरलां काणें बदल्यात पांपलेटांची कडी केल्या कडी करून पुरो सकाळीं जावन तिणें न्हवऱ्याक आनी एक कार्ड दवरलां ही भितर कितें बाजून आली ते मेजार आयलो बसलो आनी हें कार्ड आसलें तें हें कार्ड काडून तो पळयता तूं म्हजो न्हवरो मा तूं म्हजें भांगार हांव तुजो मोग करतां आनी तुजो हांव इतलो मोग करतां गे सगळी वस्तू परा तुजो मोग करता म्हणून तें कार्ड काडून येता तो कीस दिता आनी थंय दवरता तें म्हणून जाल्या क्षणां ही म्हज्या बायलेक इतलें बरें करून कोणें ऑफिसांत हांव सांगलें गे हे कोणें सांगूं ना बायलेक म्हज्या कोणें सांगलें जाल्यार पुरो उठोवन गेल्ले हांव 6 वरां उपरांत वचून बॉसाक मेळ्ळो कोणें म्हणे फोन करूं ना कोणाक बसान कोणा सांगून हांव तावलो थंय हांव उठोवन आयल्या उपरांत कोणें सांगलां आसतलें कोणाक हांवें कोणा सांगूं ना हें कितें म्हूण सांगता आनी चिंतून बसता आनी थंय बसता आसतना ताची बायल थंय येता आनी बायलेक करता ताचें तोंड पळोवन सांगता तुज्या तोंडार आसो पळोवन तुका चड सांबाळ वाडयला म्हणून हांव म्हाका बगता म्हणून वय म्हणलो बायलेन ताका पटलून धरलें म्हजो मस्त वाडयला सांबाळ मस्त वाडयला जो बसाक गोतून नासलें म्हजो सांबाळ उणें म्हणून ताका मस्त खुशी जाली आनी तो म्हजो सांबाळटा आनी मस्त वाडयला म्हणलो
आनी तशें तिका असो संतोशाचें दुकां आयलीं दोळ्यांतल्यान. बायलेन असो पालो काडटाना तिच्या त्या पालवा लागीं दवरलें एक कार्ड तें सकयल पडलें. तिणें पळोवंक ना, ती पालो पुसली, ते भितर आसलेले पाणपाळे हाडटा म्हूण ती भितर गेली. हें पडुल्लें कार्ड त्याने हातान काडलें आनी पळयलें. त्या कार्डाचेर तिणें बरयलां, आनी तुका सांबाळ सडे नासतना सलोवणी आयल्यार तूं म्हजोच, तुजो हांव व्हरतो मोग करतां. तुज्या सुखांत तुज्या दुखांत हांव तुका एक्सेप्ट करतां. तुजी सलवणी आयले जाल्यार, तुजे पयशे ना जाल्यार, तुका उणें पयशे जाल्यार, तुका भलायकी आसल्यार, तुज्या पिड्यांत हांव तुका एक्सेप्ट करतां. तूं म्हजोच. तुजे वयल्यान संतोश दितालो कोण ना, तूं म्हजें सर्वस्व. तुजे पयशे म्हजो संतोश न्ही, तुजें मुखामळ म्हजें संतोश, तुजें काळीज म्हजो संतोश. आनी तुका सलवणी ती हर एक संद जिकांत सलवणून ती पिड्ये शिड्यांत हांव तुका विश्वासी, तुजो मोग करतां, तूं म्हजो मोगा असो म्हणून. तो नीज मोग पळोवन ह्या सांबाळ मेळ्ळ्याच्या म्हजी बायलच देवान दिल्ली म्हाका रिवॉर्ड म्हणटा. तो संबंद, त्या बायले मदलो नीज संबंद, तेचो तांच्या मदलो विश्वास, तो पळोवन तो येदो व्हडलें रिवॉर्ड म्हाका म्हज्या बायलेतून आस काडलें म्हणटा. तें कार्ड काडयता लिपोवन दवरलें. फकत ताका सांबाळ सडे नासतना तो रडोवन घरा येत जाल्यार, दुकां आसा जाल्यार हें कार्ड दवरता म्हणून. ताचें बागील काडटा आनी ताच्या तोंडार आसो देखून तिणें विचारून सांबाळ सोडलो म्हणून तें कार्ड दवरलें. हें कार्ड तिच्या पयल्यान दवरिल्लें कार्ड तिणें गोंटयेक वयलें. तें कार्ड सकयल पडल्या वेळार ताच्या हाताक मेळ्ळें. मोगाच्या न्हू, देव आमकां असले रिवॉर्ड दिता. आमच्यो कुल्यो सुखी जाल्या जावं पुरो, आमी फेलियर जावं पुरो, आमकां तो एक्सेप्ट करता आनी परतून ताच्या गुंडायक आमकां आपयता. ये तुज्या काळजाच्या गुंडायक देव अती श्रेश्ठ रिवॉर्ड तुका दिता. देवाक सोदचें अती श्रेश्ठ म्हणून देवाचे उतार म्हणटा. देखून देवाक ह्या करेजमान सोदया, ताचे थंय आमी एक जावया. आमेन.